नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या मतदार राजा या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमी या डेरी एंटरप्राइज बाय अबाब इंडस्ट्रीज आणि पुरस्कृत केल्ली ही कार्यावळ आमी तुमच्या मुखार घेवन येता. 40 मतदारसंघांनी भोंवपाचो, थंयच्यो समस्या जाणून घेवपाचो एक संकल्प जोडून तशेंच मतदारां मदीं जागृताय करपाचो एक उद्देश बाळगून आमी ही कार्यावळ सुरू केल्या. फाटले कितलेशेच दीस जाले तुमी ही कार्यावळ पळयता आसतली. वेगवेगळ्या मतदारसंघांतल्यो वेगवेगळ्यो समस्या ज्यो तांच्या मुखार आसा त्यो लोकांनी मांडल्या आनी आमी मतदारां कडेन संपर्क करून ते सगळ्या गोंय मेरेन पावोवपाक सोदता आनी तशेंच जे तांच्यो आशा आकांक्षा इच्छा आसा त्यो पुराय जाल्या वो ना आनी फुडलो प्रतिनिधी कसो आसचो हाजेरूय आमी भासाभास करता. आज आमी पावल्या ताळगांवां. ताळगांव मतदारसंघ हो बहुचर्चीत मतदारसंघ पयलीं पासून वेगवेगळ्या कारणांक लागून 2012 वर्सा ह्या मतदारसंघान 25,916 मतदार आशिल्ले. तातले 20,996 मतदारांनी आपलो हक्क वापरिल्लो, म्हणजे 81.0% लोकांनी मतदान केल्लें. त्या वेळार काँग्रेसची जेनिफर मोन्सेरात ही 10,682 मतां मेळोवन जिखून आयिल्ली. तिका 50.88% मतां मेळिल्ली. दुसऱ्या सुवातेर उरिल्लो भाजपाचो दत्तप्रसाद नायक, ताका मेळिल्ली 9,531 मतां आनी 45.39% मतां ताणें घेतिल्ली. आनाबेल पेरेर, नेटी पो, वासुदेव शर्मा, संजय कोरगांवकर हे 4 हेर उमेदवार राविल्ले. तांकां 500 मतां परस कमी मतां पडिल्लीं आनी जेनिफर मोन्सेरात काँग्रेसची जिखिल्ली ती 1,151 मतांच्या फरकान जिखिल्ली. गोंय राज्य दर्जो 1987 मेळटकूच जेन्ना 40 मतदारसंघ जाले तेन्ना ताळगांवां पयली 40 मतदारसंघांतली उमेदवार म्हणून 1989 जिखिल्लो सोमनाथ जुवारकार काँग्रेसीचो 5,034 मतां घेतिल्ली ताणें आनी MG पक्षाचो रमेश सलीम खान 3,655 घेवन दुसरे सुवातेर उरिल्लो. तेन्ना फरक आशिल्लो मतांचो 1,379. चवद्याण्णवान परतोय सोमनाथ जुवारकार जिखिल्लो काँग्रेसचो 6,514 मतां. निकोलस फर्नांडीस MG वटेन राविल्लो 6,442 मतां. फक्त 72 मतांनी ही वेंचणूक जिखिल्लो सोमनाथ जुवारकार 94 वर्सां. परतो 99 सोमनाथ जुवारकार काँग्रेसी वटेन 8,288 मतां घेवन जिखलो. सुभाष साळकार भाजपाचो आशिल्लो 6,461 मतां मेळिल्ली. फरक आशिल्लो मतांचो 1,827. सो पळोवंक गेल्यार सोमनाथ जुवारकारान 89, 94, 99 अश्यो 3 वेंचणुको जिखिल्ल्यो. 2002 सोमनाथ जुवारकाराक हार घेवची पडली. आतानासियो मोन्सेरात, जाका बाबूश म्हूण लोक वळखतात, UDP पक्षाचो 7,237 मतां घेवन जिखिल्लो. सोमनाथ जुवारकार काँग्रेसीचो दुसरे सुवातेर उरलो. 4,976 मतां मेळिल्ली ताका आनी मतांचो फरक आशिल्लो 2,261. 2007 परतो आतानासियो मोन्सेरात म्हणल्यार बाबूश UDPच्या तिकेटीचेर 9,641 मतां घेवन जिखलो आनी भाजपाचो आग्नेल सिल्वेरा हाका 5,619 मतां मेळिल्ली. फरक आशिल्लो मतांचो 4,022. 2012 वर्सा बाबूशान हो मतदारसंघ सोडलो आनी ताणें आपल्या घरकान्नीक म्हणल्यार जेनिफर मोन्सेराताक उबी केली आनी तिणें ही वेंचणूक 2012 वर्सा जिखिल्ली. तर आमी आतां हांगा आमचे कडेन आयिल्ले आसात प्रतिनिधी वेगवेगळ्या घटकाचे आनी ते आपल्यो कितें समस्या आसात जावं आपल्यो कितें इच्छा आशिल्ल्यो त्यो पुराय जावना जावं बरे भशेन कितें उदरगत जाल्या आनी फुडलो प्रतिनिधी कसो जाय हाजेर आमी आतां उलोवप करतले. सुरवात करुया. म्हजें नांव नितीन बगली. हांव वोटर आसा तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीचो. हे गेल्या आतां 67 इयर्स जाले इंडिपेंडंट जावन, बट वी आर स्टील स्ट्रगलिंग टू गीव बेसीक नेसेसिटीज टू पीपल लायक वॉटर, इलेक्ट्रिसिटी अँड टॉयलेट कनेक्शन्स. आतां तालिगांवान आजुनूय अशे गांवां आसात जंयसर टॉयलेट्स ना लोकांक. सो आफ्टर 67 years of governance, what have we achieved if we cannot give basic necessities to the people of this country? Taligaon ashet asa as it is in many parts of the country. So in the last 5 years nothing has happened in Taligaon except for that a lot of buildings have come up which are flooding the fields. Waterways which used to go out in the traditional exit for the water has got blocked. In some areas there is sewage which is getting flooded in the fields and farmers are complaining that they are not able to till their land. So a lot of downgrading of the ecosystem has taken place in Taligaon. Development doesn't mean only coming up of buildings, but development should be increasing the quality of life of
the people. So there are a lot of issues in Talegaon which have not got sorted out, even basic necessities. All our citizens must have witnessed that in Talegaon the sewage system pipeline was being laid out. But for 1 year the people had to suffer. The retarring was not taking place. If somebody is digging the road, it should be repaired immediately within a month or so. The people should not be made to suffer. In any contract, it should be such that a road is dug and immediately in the same tender, repair work of the road should also be taken up. So we should not make the citizens suffer. तालिगांव आमच्या लोकांक खूब त्रास जाल्या. रोड जे खणटात ते बेगीन रिपेर जायनात. So this is what my views are in तालिगांव. ताळगांवचो मतदार नितीन बगळी हाणें आतां उलयतना अशें सांगलें की उदरगत म्हणजे फक्त इमारती म्हळ्यार बिल्डिंगो बांदप न्हू, म्हळ्यार ज्यो बेजीक एमेनिटीज आसा, मुळावी साधन सुविधा आसा ताजी गरज आसा. गोंय मुक्त जावन आयज मेरेन हांगा खुबशीं कामां उदरगतीची उरल्यात. लोकांक थोड्या गांवांनी ताळगांव मतदारसंघांतल्या सादे संडास म्हळ्यार टॉयलेट सुद्दां ना अशें ताचें म्हणणें. ताजें एक कागाळ आसा की एका कामाक रस्ते खणटात आनी एका म्हयन्या भितर तें काम पूर्ण जालें तरी वर्सभर ते रस्ते तशेंच मोडिल्ल्या म्हणजे खणिल्ल्या परिस्थितीन आसतात आनी सगळ्या नागरिकांक येरादारीचो येवपा वचपाचो भोंवपाचो त्रास जाता. शेतांनी इमारती जाता ताका लागून हांगा उदक भरता. तशेंच सांडपाणी वचपाची जे सिवरेज प्लांट आसता ताजें उदकूय शेतान साणिल्ल्यान शेतकाऱ्यांक खूब त्रास जाता. कश्ट काडटात तांचे ते सगळे निश्फळ जाता. फुडें कितें म्हणटा आमचो पळया. My name is Kishore Shastri. I'm the corporator of Ward number 4. So Talegaon has faced a lot of problems in the last few years. First of all, being that a sewage line which has been laid, which has not been completed, because of which the lots of fields are getting destroyed. I would only like to know what is the elected representative doing here. You know, they are not literally visible at all. Last 4 years, we hardly seen the elected MLAs here. So what I want is that, so as this gentleman rightly said, development doesn't mean only real estate. So that MLA has been claiming that he's done a lot of development. I just want to ask him, what development? Real estate? Where's the water for them? Today in my own ward, which has seen the maximum development of real estate, nobody gets a proper water supply 1 hour. And we have been literally following up with all the departments. You know, certain departments, they mistake us that we are the MLAs. Because they say, tumso MLA itna maranga, tumi deta. I don't know what he's doing. So, you know, in fact, I would request the people, you know, this time we would like to have MLA who is here for the last 4 years, who's been looking after all the necessity of the people, even though he doesn't have any authority like as an elected representative, but who is taking care of the people, who is among us, who knows us very well, and who knows what Talegaon needs very much. किशोर शास्त्रीने एक खंत उक्तायल्या की ह्या मतदारसंघान 2012 वर्सा जो प्रतिनिधी म्हणजे जेनिफर मोन्सेरात निवडून हाडली ती अदृश्य आशिल्ल्या भशेन आसा. म्हणजे ती हांगा केन्ना मतदारसंघान तिणें पावल घाल्लें दिसना. कोणाचे कितें कामां आसा थंय तिजें लक्ष ना अशी ताणें कागाळ घाल्या. म्हजें नांव स्वाती शिलकर, BJP वायस प्रेसिडेंट तालिगांव. हे 2 पॉयंट मिस्टर बगळी आनी किशोरान रेज केल्ले सामके वॅलीड आसा. लोकल MLA आसा तालिगांवची, तांच्यांनी 5 वर्षान एकूय पॉयंट एसेंब्लीन रेज करूं ना. एसेंब्लीन भितर ताळगांवचे एकूय इश्यू वचूं ना. मेन बेजीक प्रॉब्लेम आसा ते कॉन्क्रीट जंगल सगळे तालिगांवभर जाल्ले. कॉन्क्रीट जंगला खातीर बाकीचे रिपरकशन अशें जाता. एक तर बिल्डिंगी जाल्या, सेप्टीक वॉटर आसा ते तळान वता, टेबल वॉटर सगळे कॉन्टॅमिनेट जाला. दुसरें आसा की सिवरेज आमची गेली 18 म्हयने कांयच एक्शन जावना. प्लांट स्टेट ऑफ द आर्ट रेडी जाला, पण सिवरेजचें काम जावना. 4 वर्सां आमी रस्त्याक रखडल्या. लोक सामके बेजार जाले. सगळी कडेन एक्सिडेंट्स. जवळ जवळ म्हाका दिसता तालिगांवान प्रत्येक कॉर्नरान कोण तरी पडटालोच. कुणकुला आसताली. आनी मागीर मिस्टर दत्तप्रसाद नायक अंडर हीज एबल लिडरशीप ही प्रॅक्टिकली टूक अ डेलिगेशन आनी ताणें गव्हर्मेंटाक कन्विन्स केलें. आमचेच गव्हर्मेंट ऑफकोर्स, पूण ताणें आवाज उठयलो. तो MLA न्हीच, पण भारतीय जनता पक्षाचो अध्यक्ष आसा. आवाज उठयलो तेन्ना आमकां रस्ते मेळ्ळे. आतां रस्ते स्मूथ आसा, पूण कितें आतां परत रस्ते जाले की परत खणपाची तयारी चालू आसता. म्हणून केल्लें कामूय निश्फळ वता. ताका लागून ते टेंडरान परत रस्तो जाग्यार हाडपाचो. एकदां खणलो की हो पॉयंट एकदम वॅलीड आसा.
ताळगांवची शेतां एकदम दयनीय स्थिती जाल्ली आसा. तुमी जर एक कॅमेरा घेवन जर तुमी जर विजीट मारशात जाल्यार तुमकां कळटलें. लोक जर चलता थंय शेती करपाक पांय तांचे स्कीन इन्फेक्शन जाता. जायत्या लोकांनी म्हाका पर्सनली हांव जेन्ना भोंवता वॉर्डांनी लोकां कडेन उलोवपाक तेन्ना ते कंप्लेन करता, पूण पब्लिकान ओपनली कोण सांगिना. तांचे पांय कुशिल्ले आसा. एक्चुअली ऑर्गेनीक फार्मींग ताळगांवचे भाजी इज ऑलमोस्ट फेमस गेटींग एक्सपोर्टेड. हे डेव्हलपमेंट खरें म्हळ्यार अशा पद्दतीन जावपाक जाय की ऑर्गेनीक फार्मिंगाक प्रोत्साहन दिवपाक जाय. रस्त्याचें काम म्हटल्यार आतां तालिगांव मार्केटान इफ यू सी सांजचे सदांच ट्राफीक जॅम. तालिगांव मार्केट गेली 30 वर्सां तशेंच आसा. ताळगांवचें पॉप्युलेशन जवळ जवळ 60-70 हजार आसतलें. 27,000 मतदार आसा म्हळ्यार मल्टिप्लायड बाय 4 घेया, 60-70 हजार पॉप्युलेशन आसतलें. ताका हें मार्केट पावना. थंय ट्राफीक जॅम जाता. रस्त्याचेर गोरवां तशींच बशिल्ली आसा आनी तांची एक्सिडेंट रेगुलरली जायत आसता. तर हो मेजर प्रॉब्लेम आसा की अ विलेज इज पंचायत इज सपोज टू एज पर द हायकोर्ट ऑर्डर इज सपोज टू हॅव अ कॅटल पाऊंड. ही सगळी गोरवां जी आसा ती जर कॅटल पाऊंडान घालीत आनी खंयच्याय NGOक जर रन करपाक दिवत हो मेजर प्रॉब्लेम एक्सिडेंटाचो सॉल्व जातलो. हांवें स्वता तालिगांवांतल्यान 14 जनावरां लास्ट 1.5 वर्सान 14 जनावरां एक्सिडेंट जाल्ली व्हेले आनी तांकां नर्चर करपाक रिहेबिलिटेट केल्या थ्रू वन NGO. तर हो एक मेजर प्रॉब्लेम आसा. दुसरो प्रॉब्लेम असो आसा की शेतां जाली इलेक्ट्रिसिटी इरेग्युलर आसा. हालीं तरी बरी आसा थँक्स टू द इंजिनियर्स ऑफ द गव्हर्मेंट अँड वी हॅव बीन इन कॉन्स्टंट टच की कितेंय प्रॉब्लेम जाल्यार ते बाबडे येवन सॉल्व करतात. पण उदकाचो मेजर प्रॉब्लेम जाला. वचत थंय उदक आसना. आमकां वचत थंय लोक विचारता उदक ना म्हणून. हें कित्याक जाल्यार पायपलायन तीच आसा, तेजी कॅपॅसिटी तीच आसा आनी घे म्हणून बिल्डिंगी शेकडो फ्लॅट्स तांकां उदक दितलो कोण विथ स्विमींग पूल. दीस इज अ बेजीक फॅसिलिटी. जेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी आसता तेन्ना तुमी बिल्डिंगूय बांदात. पूण मुळातूच जर तुमचें इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी ना, हॅफ हॅझर्ड मॅनरान बिल्डींग सगळ्याक आयिल्ले आसा. तुमी जर रस्ते जर वचशात आनी भितर तालिगांवच्या कार्दोज वाडो त्या सायडीन ते सारकें जिक्सॉ पजल कशें तुमी घुवन परत थंयच पावता. कित्याक प्लॅनिंग म्हणटा तें अजिबात ना. सांडपाणी बिल्डिंगेचे सिवेज ओपनान पडटात. लोक जागो कंजेस्ट जाल्ल्या कारणान लोक आपलें उदक सोडटात. तातूंतल्यान डिसिजीस जाल्ले आसा. जायत्या लोकांक डेंग्यू टायफॉयड अशे डिसीज एका बिल्डिंगेन 8 जाणांक डेंग्यू. सो ऑल दीज हेल्थ हॅझर्ड्स बेजिकली एज अ रिजल्ट ऑफ दीस half hazard concrete structure which has come up over last 10-12 years in तालिगांव. ताका प्लॅनिंग म्हणटा तें कांयच ना. स्वाती शिलकर बायन एक नजरेक गजाल हाडून दिल्या मुखेलपणान म्हणजे की हांगाची जी प्रतिनिधी आसा ती विधानसभेन फाटल्या 4.5 वर्सांक कसल्याच मुद्द्याचेर ह्या मतदारसंघाच्या मुद्द्याचेर प्रश्न मांडिना, कांय उलोवप करिना आनी तिणें अश्यो खुबश्यो गोश्टींचेर उजवाड घाला ज्या ह्या मतदारसंघान चलता. मुखेलपणान इमारती बांदप शेतांनी चालू आसात. एका प्रकल्पान खूब फ्लॅट आशिल्ल्या कारणान तांकां जी बाकीच्यो मुळाव्यो साधन सुविधा उदका सारकिल्यो लायटी सारकिल्यो गरज आसता त्यो त्या प्रमाणान जाय त्या प्रमाणान उपलब्ध ना आनी हाजेर हांगा सगळो बोवाळ चलता. ताका लागून डेंग्यू सारकिल्ली सिकनसां उप्रासल्या अशें तांच्यांनी नदरेक हाडून दिलां. म्हजें नांव गोविंद गावस. हांव तालिगांव शंकरवाडी देवूळ आसा थंय रावता. प्रॉबेबली सॅवेज डिगींग इनिशियली स्टार्टेड फ्रॉम माय प्लेस 4.5 वर्सां पयलीं. 4.5 वर्सां पयलीं तो रस्तो खणलो. 4.5 वर्सां जावन आजुनूय तो रस्तो जायना. वी पर्सनली टूक अप द इशू बिकॉज एज युजली सगळ्यांनी म्हणा की MLA नाशिल्लीच नाच प्रॉबेबली. सो तिणी घेवना स्वता आमी रस्तो ब्लॉक केलो. रस्त्यार बसले. PWDन 4-5 ऑफीस गेले तरी कांय जावना. लास्टाक सगळ्यांचे रस्ते जाले आनी PWDन आमकां सांगलें ह्यो प्रायवेट रस्तो ह्यो आमी करूं शकना. जेन्ना रस्तो फोडटाले तेन्ना प्रायवेट नाशिल्लो ह्यो म्हजो क्वेश्चन. आनी तेच मागीर ऑफिसर सांगता ना तुमच्या MLAन तुमचे रस्तो घालूं ना. आतां MLAन रस्तो घालप की PWDन रस्तो घालप की MLA कॉर्डिनेट करता PWD कडेन आय सिरियसली डोंट नो. This is like taking a personal grudge against the people who want to have their clean society. We don't want to get into politics. म्हटल्यार हांव कितें म्हणटा कितें जाय त्यो साधन सुविधा दिया तुमी. आमची MLA गेली 4-4.5 वर्सां एकूचदां हांवें आयकली तेका एसेंब्लीन उलयता ती. इश्यू कसलो बेबी शार्क. बेबी शार्कांक खंय गड्ड धरतात तो इतक्याच इश्यूचेर उलयली ती.
म्हटल्यार तिका तें खबर ना रस्ते जे पद्दतीन जाल्ले 4 वर्सां पावसान ती कितकीशी व्हडली शार्कां तालिगांवान भोवूं शकता आशिल्ली साठलेल्या उदकान. म्हजें म्हणणें इतकेंच, इफ यू आर नॉट कनेक्टेड टू ग्रासरूट लेवल, प्लीज डोंट कंटेस्ट इलेक्शन. प्लीज डोंट. And if you are contesting, we will see to it what has to be done. जर तुम्ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पोजिशनार वता, ती रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसीक रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमकां खबर आसूं जाय. 4.5-5 वर्सां रस्ते जायना म्हणजे कितें जाणटी भोंवतात थंय, दे आर सफरींग फ्रॉम स्पॉन्डेलायसीस, दे आर ट्रॅव्हलिंग बाय 2 व्हिलर्स, भुरगीं खेळटा. आयज परिस्थिती अशी, हो जागो आमी आयज जे बसला ते जंगल आशिल्लें. पयलीं कितें जाता आशिल्लें, हें जंगल ओपन स्पेस आसल्यार बिल्डींग येता आशिल्ली. हांगा आतां गार्डन जाला. दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन अर्लियर गव्हर्मेंट एंड दीस गव्हर्मेंट. अर्लियर गव्हर्मेंट कन्वर्टेड ओपन स्पेस इंटू कॉन्क्रीट जंगल. वी कन्वर्टेड ओपन स्पेस जंगल इंटू गार्डन फॉर किड्स एंड सिनियर सिटीजन. गोविंद गांवसान खुबशे बारीक बारीक गजालीचेर उजवाड घाला आनी ताणें एक सद्याचे प्रतिनिधीक एक म्हत्वाचो असो सल्लो दिला. ताणें म्हणलां, इफ यू आर नॉट कनेक्टेड टू द पीपल, तुका जर लोकां बरोबर संबंद दवरपाचो ना जाल्यार फुडल्या वेंचणुकेन कृपया म्हणजे उपकार करून तूं वांटेकार जावं नाका, कॅन्डिडेट म्हणून उबी रावं नाका, नाल्यार आमकां तुका कितें तरी धडो शिकोवचो पडटलो अशें ताजे शिटकावणी आसा. म्हाजें नांव SM शरीफ आनी हांव तालिगांव मस्जिदाचो प्रेसिडेंट. हांव रावता व्हडले भाटान. लोकांनी म्हणलें तशें आमचे सायडीन सेवरेज अजून सेवरेज येवंक ना. आनी आमचो मोदीजी म्हणटा की ते स्वच्छ भारत अशें जावन स्वच्छ भारत जातलें. त्याच सायडीन रस्त्यार रातची हे म्हणटा सगळे जाण कावाचे हेजेर गोमाता रस्त्यार वचून पळया खंय बसता ते गोमाता. लोकांक प्रॉब्लेम जाता रातचे गाडी घेवन. आनी तुमीच प्रुडंट, आय रिक्वेस्ट प्रुडंट मिडिया टू कम एंड सी वॉट इज हॅपनिंग देर. रस्त्यार सगळे गोमाता गाय बसता. आमी एक दीस आमी येताना आमी खूब गाडयेच्यान देंवता आनी गायांक धांवडयता थंयच्यान. देर आर चान्सीस ऑफ एक्सिडंट. लोकांनी सांगलें तशें उदक येना, लायट ना. आनी आय वूड लायक टू रिक्वेस्ट द गव्हर्मेंट, एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी शूड हॅव सिमेंट्री. नातर कब्रस्तान इन तालिगांव तर कब्रस्तानूच ना. इन होल पेंजीम देर इज ओनली वन कब्रस्तान, that is for Santa Cruz, Medsi, Taligaon and Panjim people. It is congested. So I request the minister or whoever will come to look into that Kabristan problem. Thank you. ताळगांवचो आनी एक मतदार SM शरीफ हाणे एक आपलो मुद्दो उपस्थित केला. तो म्हणटा की गोमाता म्हणून तुम्ही मुद्दे उपस्थित करतात, स्वच्छ भारत मुद्दे उपस्थित करतात, पूण रस्त्यार वचून पळयशात जाल्यार गोरवां बसलेलीं असतात, लोकांक अपघात जाता, येरादारीक आडखळी जाता. होच मुद्दो वदळ गोरवां ना हांगा बसतात, कॅटल पावंड ना म्हणून मुद्दो उपस्थित केल्लो स्वाती शिलकारान. आणि ताणें दुसरें एक आपल्या समाजा खातीरचो मुद्दो उपस्थित केला की हांगा जे कब्रस्तान आसा ते येद्या व्हडल्या वाठाराक पावना, तेन्ना कब्रस्तानाचो मुद्दो सरकारान लक्षांत घेवचो अशें ताणें मागलां. Hello, I am Nazneen Sheikh from resident of Taligaon. From last 5 years, I have seen that there is lots of garbage problem near my area. Going to see like the people who come under the municipality, there only this garbage people comes and door to door and take their garbage, and we come under panchayat and no one is bothered to take our garbage. Like nowadays they started the person who comes with to take the garbage, he just whistle, our house comes behind, but no one, sometimes we hear, sometimes we can't hear, and it's too much garbage problem near house. And everyone is saying if you go to throw in Batlem or any other places, people are saying don't throw here, don't throw here. I agree that we should not throw anywhere, but there should be someone who should come and take the garbage door to door, because we are paying to the panchayat. I think around yearly we are paying 700 for them, and it's this thing is horrible. I really. And second thing is going to see like this thing. Datta Prasad sir, he is doing a fantastic work. Like we are getting many schemes, and every time we are getting our messages on our mobile saying that so and so scheme is going on, so that we can enroll ourselves.
And secondly, he did Aadhaar card for disabled person, which is very important because many people who are on the bed, they don't have the Aadhaar card, and he is going with the particular person to their house to enroll the Aadhaar card. And I really thank Datta Prasad sir for doing all this work. बाय शेख हिणे आतां उलयतना सांगलें की गार्बेजाचे प्रॉब्लम हांगा खूब आसा आनी भौगोलीक कारणांक लागून म्हणजे जॉग्राफिकल बाउंड्रीज ज्यो आसा हांगा एक अशें प्रॉब्लम मुद्दो आसा की तालिगांवांतलो थोडो वाठार नगरपालिकेचो आसा, थोडो वाठार पंचायतीन येता आनी ह्या दोन जॉग्राफिकल जावं एडमिनिस्ट्रेटीव डिफरन्साक लागून गार्बेज थोड्यांची कलेक्ट करता, थोड्यांची करिना. हाजेर कितें तरी एक प्रशासनान तोडगो काडचो आनी आपले जो टॅक्स घेतात ताजो आपल्याक हक्क वापरूंक दिवचो अशें तिणें मागलां. हॅलो, म्हजें नांव निखिल हळदणकर. हांव स्टुडंट इंजिनियरींग सिवील इंजिनियरींग स्टुडंट एंड आय एम अ रेजिडंट ऑफ तालिगांव. सो म्हाका एक मुद्दो काडपाचो आसा तो सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटाचो. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जो कन्सेप्ट आसा तो सद्या अजून पेपरूच आसा, तो खंयच्याच सरकारान अजून इम्प्लिमेंट करूंक ना. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणजे आतां कसलोय एक डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट येता तेका एक पयलीं प्लॅनिंग आसचें पडटा रिगार्डींग जशें की हेंच्यांनी सांगलें की फिल्ड आतां पुरली गेल्ली जाल्यार. सो जेन्ना एक बिल्डींग येता तेन्ना चिंतपाक जाय की बाबा फुडें हेजें कितें जाता की वेदर द वॉटर वीच इज कमींग इज सफिशियंट फॉर दॅट प्लेस, द न्यू बिल्डिंग्स वीच आर कमींग अप, वेदर द वॉटर इज देर, बिकॉज देन दे वील बी फेसिंग द वॉटर प्रॉब्लम्स. आनी दुसरो मुद्दो म्हणजे सद्या जे सरकार जे पावरान आसा ते भारतीय जनता पार्टीचे आसा आनी हांगा जी MLA आसा ती दुसऱ्या हेजी आसा. सो हांगा जी हें जाल्लें आसा की ना ती काम करना आनी सो द गव्हर्मेंट ऑल्सो गव्हर्मेंट हॅज इग्नोर्ड द एरिया बिकॉज द MLA इज not from their party and not in the power. So the citizens of this constituency have faced a lot of problems because of this thing. आणि तूं एक विद्यार्थी प्रतिनिधी करता असल्या कारणान हांगा विद्यार्थ्यां खातीर जे जावं तरणाट्यां खातीर ज्यो शिक्षणाच्यो जावं खेळाच्यो बी सुविधा आसूंक जाय ताचे बद्दल कांय तुजें मत? ओके, खेळाच्यो सुविधा म्हटल्यार जो आतां तालिगांव जो ग्राउंड आसा तो सद्या खूब वायट कंडिशनान आसा. रिपेरिंग हॅज बीन गोईंग ऑन फॉर अ लॉंग टायम. आणि जशें की इव्हेंट्स बीन सद्या तालिगांव तशें कांय येवंक ना, जे स्पोर्ट्स इव्हेंट्स ऑर एनी एक्टिविटीज नथींग हॅव बीन हँडल्ड, नथींग हॅव बीन डन हियर. सो नो मच एक्टिविटीज फॉर youth. So this also youth have to be encouraged because youth are the future of the country who are going to do the future. So we have to also concentrate on the youth development. निखिल हळदणकार हो विद्यार्थ्यां वतीन उलयतना ताणें अशें म्हळें की हांगा प्रतिनिधी जी आसा, आमदार जी आसा ती विरोधी पक्षान आसा आनी सरकार भाजपाचो आसा. त्या कारणान दोगां मदीं एक जे समन्वय आसूंक जाय, जे कॉर्डिनेशन आसूंक जाय तें जायना आसतलें आनी ताका लागून एकामेकाचेर आरोप घालपाची पद्दत चालू जाल्या. हाजेर आमी मागीर भासाभास करुया. तुजें कितें म्हणणें? हांव प्रमय मायणकर, कॉर्पोरेटर वॉर्ड नंबर 16, रिप्रेझेंटिंग द कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी ऑफ पणजी. माझे एक म्हणणें म्हणजे आता सगळे उलयले की तालिगांव जे ओपन स्पेसीस आसा थंय बिल्डिंग्स येता. मेन म्हणजे पयलीं द NOC जी दिवपाची आसता ते बंद करूंक जाय. म्हणजे जशें आतां आमचे किशोर बाब जे कॉर्पोरेटर आसा तेंच्यांनी सुद्दां म्युनिसिपालिटी मिटिंगेक तेंच्यांनी सांगिल्लें की जे नवी कन्स्ट्रक्शनां येता ती पयलीं NOC दिवपाक बंद करूंक जाय. कित्याक समज NOC दीत रावले जाल्यार उदकाचो विशय हो सोडचो ना. पयलीं उदकाचो विशय सोडय आनी मागीर NOC दिया. दुसरें, स्वच्छ भारताचेर आमचे मोदीजी म्हणटा की स्वच्छ भारत, दे आर डुईंग अ व्हेरी गूड जॉब. दे वॉन्ट द सिटी ओवरऑल म्हणजे सगळे ऑल द पार्ट्स ओपन डेफिकेशन फ्री. सो तो प्रोसेस तेंच्यांनी ऑलरेडी चालू केल्लो आसा. तिसरो म्हणटा तो गार्बेज. जो गार्बेज इश्यू जी लोकल MLA आसा तेंच्यांनी 26,000 स्क्वेअर मिटर जागो दिता म्हणिल्लो. तो जागो खंय हे म्हाका तेंचो प्रश्न आसा. ते एसेंब्लीन म्हणिल्लें की शेट प्रॉमिस्ड 26,000 स्क्वेअर मिटर प्लेस फॉर गार्बेज. सो पयलीं जे इश्यूज आसा ते सॉल्व करूंक जाय. तो गार्बेज जावं, तो वॉटर उदकाचो जावं, सेवरेज जावं, ते पयलीं सॉल्व जावंक जाय.
आणि जय जय आमची तालिगांवची MLA फेल जाला थंय दत्तप्रसाद नायकान सगळे गव्हर्मेंटाची स्किमी A to Z आता जशें निखिल बाबान म्हटलेलें आसा की ते एक डिफरन्स जाता म्हणजे ती हांगची BJPची रिप्रेझेंटेटीव ना आनी कितें दुसरे विशय पण जय जय थंय तालिगांवची MLA फेल जाला थंय दत्तप्रसाद नायकान A to Z स्किमी सगळ्यां कडेन पावयल्ली आसा जावं ती गृह आधार जावं लाडली लक्ष्मी जावं DDSSY जावं आनी DSS सगळी स्किमी A to Z डिस्क्रिमिनेशन करिनासतना सगळ्यांक दिल्ली आसा तेंचो तो आभार मानता. प्रमोद मायेनकरान अशें उलोवन दाखयलां की फाटले फावट 2012 वर्सा जो दुसऱ्या सुवातेर उरिल्लो उमेदवार दत्तप्रसाद नायक ह्या मतदारसंघा खातीर जरी ताणें फाटले फावट हार घेतली तरी तो खूब वावुरता. जर ह्या मतदारसंघाची प्रतिनिधी आसा ती कांयच काम करूंक शकना जाल्यार तो ती कामां करून दिवपाक खूब वावुरता अशी ताणें ताची तोखणाय केल्या. हॅलो, हांव मार्टा डिसोजा, रेजिडेंस ऑफ तालिगांव आनी हांव एक स्टेज आर्टिस्ट. म्हाका सांगपाचें म्हटल्यार ही आमची गोरवां रस्त्यार आसा पळय ती तालिगांव गांवांत. आमी केन्ना केन्ना रातचीं येता तेन्ना वाटेर पळयत जाल्यार सगळीं गोरवां पडलेलीं आसता. पूण आमची पंचायत आहा, आमचो MLA आहा गांवचो, तो कांयच करूंक फुडें सरना. न्हू म्हणून येवन इन्क्वायरी पासून करिना. तांकां कितलीं एप्लिकेशनां धाड, कितलीं लेटरां धाड, कोणूच खबर आमची घेयना. दुसरें म्हटल्यार शेतां सगळीं उदकांनी भरल्या आनी जी आमकां मॉस्किटोज येता ती गार्डनान सगळीं बसून आसता, सांजचीं घरांनी भितर सरता. तांकां इंचाचें म्हटल्यार पंचायतीन कोणूच आमची खबर घेयना. फाटल्या दिसांनी सगळें कंप्लेन करून एका 3-4 म्हयन्यांनी सुमार कोणाक धाडला. एक धाकटुलो धोबो कहो घेवन येयला, फूस करून धुंवर घातला आनी गेला. सगळीं मॉस्किटो आसा तशीं आहा आनी हाकाच लागून ते डांगी फिवर बा सगळे येता. हांव मागता आमच्या पंचायत, आमची गांवची MLA आसा पळय ती, तेणें मातशें वावुचें आनी आपूण भायर सरोन येवन गांवांनी भोंवन पळोवचें कितें चलता पळय तें. आनी इतलेंच न्हय, वोटिंगाच्या टायमार सगळीं भायर सरोन येता आपल्याक वोटींग घाल म्हणून. पूण जेन्ना वोट घालून निवडून हाडली म्हणटा कोणूच आमची कामां करूंक सोदिना. तेन्ना कोणूच MLA ना, न्हू म्हण पंचायतूय ना आनी सरपंचूय ना. वेंचणुके वेळार दारान येतात, आपल्याक मतां घाल म्हणटा आनी फुडले 5 वर्सां तोंड दाखयना. तेन्ना ही जी हांगाची प्रतिनिधी आसा, आमदार आसा जेनिफर मोन्सेरात, तिणें मातशें एक भोंवडी मारची आनी कितें सगळीं प्रॉब्लमां आसा, कितें कामां उरल्या ती पळोवची असो डिसोजा बायन आग्रो केला. My name is Neil Rodrigues. I am a student. My simple question is, will the Election Commission do a check on the antecedents of the candidature before acceptance and approval? Because the candidate is the voice for uninterrupted water supply, electricity and other activities. He should direct his time towards this rather than facing RTIs after the approval. Questions about his background should come only when when he's applying for his candidature and not later, so that he can have more time for other activities. इलेक्शन कमिशनान थोडे नेम आसात उमेदवारी बाबतीन, तातूंत थोडो बदल करचो असो नील रॉड्रिगीस ह्या तरणाट्यान उलो मारला. My name is Fabian de Castro Monteiro. I am resident of Taligaon, Karazalam. What most of the speakers, esteemed speakers out here have spoken are absolutely true and right, not being biased to anybody. My simple question is, what have we taught our youth? I stay in an area where come 7 o'clock the sun goes down. What has the sitting MLAs or the other side who claim whatever they claim, what have you done to stop the bottles being thrown in the fields, the bottles that are thrown at my residence, the various other not to be spoken on television, the things that I have to sweep because I do it myself? That is Swachh Bharat, coming from within, not from what somebody else tells you. What have these people in governance or claim to be doing this and that, what have they done to curb the youth